घरान रांदपा खातीर वापर करतात त्या गॅस सिलिंडराचो दर वाडोवन लोकांचें जगप मुश्कील केल्ल्यान केंद्र सरकाराचो तशेंच राज्य सरकाराचो गोंय प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानय निशेध केला. केंद्र सरकारान नोट बंदी करून तशेंच GST लावन लोकांचेर अन्याय केला. आतां सिलिंडराचो दर वाडोवन आनीक त्रास करचे न्ही अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस बर्डे म्हणटा. भाजप महिला मोर्चाक तांच्या सरकारान केल्ली म्हारगाय दिसना काय कितें असोय प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसीन भाजप महिलांक केला. भारतीय जनता पार्टीची महिला मंडळ त्यांची एग्जाम्पल सांगता स्मृती इराणी फाटल्या दिसांनी जेन्ना 25 रुपया जर 50 रुपया जर गॅस सिलिंडर वाडलेले तेन्नाचे रस्त्याचेर ही नाच बसंती नाच दोगूय जाणां हेमा मालिनी आनी स्मृती इराणी दोगूय जाण नाचतालीं आनी ते तालाचेर गोंयची महिला मंडळ सुद्दां रस्त्याचेर नाचतालीं. म्हाजें म्हणणें इतलें आसा फाटल्या दिसांनी तेन्ना कांद्याची भाव वाड जाल्लेली आहा. आयज गॅस सिलिंडर वाडलेले हे दोनूय हे बायलांकूच लागता महिलांकूच लागता. जेन्ना महिला आपली घरांतली जी आसा भारतीय जनता पार्टीचे लोकांक हांव स्पेशल सांगता तेंच्या घरांची महिला जी आसा आयज तुमी रस्त्याची कित्याक लागून देवनाका म्हणून खरोखरच आयज इतली गरज आसा आमकां गोंयच्या लोकांक की भारतीय जनता पार्टीची जेन्ना एक जर इतले रुपया तुमी वाडयतात सगळ्या बाबतींत वाडयतात स्टॅम्प ड्युटीन वाडयतात प्रत्येक गोश्टीन वाडयतात प्रत्येक ईच एंड एवरी दुधा पासून वाडयतात च्याची पावडर पासून वाडयतात साखरी पासून वाडयतात. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्पेशली प्रमोद सावंत आनी बाकीचे तेजी टीम जी आसा हे बहुजन समाजाचे सरकार जे म्हणटा न्ही बहुजन समाजाक हेंच्यांनी एकदम त्रासान घातलेले आहा. तेंची पाकिटां हेंच्यांनी काबार केलेली आहा. प्रत्येक वस्तूचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर जे गोर गरीब जशें निगडीत जाता गरीब लोकांक जे कनेक्ट जाता त्या इश्यूचेर जावं ते स्टॅम्प पेपर आसूं जावं लँड व्हॅल्युएशन आसूं कितेंय आसूं सादी लाडली लक्ष्मी 5 रुपया फॉर्म मेळटाले ते फॉर्माचे आज 100 रुपया जालेले आसा. हे सरकार कितले कृतज्ञ आसा एंटी पीपल आसा लोकांच्या विरोधी आसा ह्या बजेटाच्या वयल्यान कळ्ळें आसा आनी आमी निशेध करता. कारण जे मूलभूत आतां कालच्या पळय कांदो 200 रुपयाक टच जालो सादो कांदो काँग्रेसच्या टायमार 50 रुपया जालो सगळे जाण ते BJP इन्क्लुडींग मिस्टर मनोहर पर्रीकार आज तो ना ताणें स्वता पणजे बाजारांत कांदो विकपाक कॉमर्स केलेलो. हांव उलो मारता ह्या भारतीय जनता पार्टीचे महिला मंडळ जे आसा ते आज कितें न्हिदो काडटा. जमावबंदी कायद्याचेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन प्रश्न उबे केल्यात. आतंकवाद्यांचेर नदर दवरपा खातीर तशेंच तांकां धरपा खातीर सरकाराच्यो जायते यंत्रणा आसतना गोंय सरकारान जमावबंदी कलम लावन सामान्य लोकांचें जगप मुश्कील केलां अशें अविनाश भोसले म्हणटा. ग्रुपान भोंवंक शकना. बरें खंय तुका थ्रेट आसा पॉलिटिकल कोणाचें डेमॉन्स्ट्रेशन आसा कोणाचे मोर्चा होवपाचो आसा तूं 144 सेक्शन लायता तो लोकांची लिबर्टी तूं सीज करता बंद करता. एक जनरल असेंब्ली फाल्यां म्हाजें कोणाचें लग्न आसा लग्नाचो मौसम आहा तो लग्नाचें ते स्पेशल परमिशन काडचें पडलें म्हाजें लग्न आसा म्हणून अमके लोक येताले 144 म्हाका एग्जाम करचो म्हणून. कोणाचें मरण आसा त्या मरणाक लोक वतले ताका तुवें एग्जाम्शन घालचें पडलें. हे लोकांक त्रास कितें 144 सेक्शन कितें टेररिस्ट एटॅक जावपाचो आसा. टेररिस्ट एटॅक जर जावपाचो आसा टेररिस्ट जर गोंयांत जर येवपाचें आसा देर आर सो मेनी लॉज. वॉट इज युअर लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटी डुईंग टुडे एज अ होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅज टू एक्सप्लेन ऑर ही हॅज टू से लोकांचो योब जॉब बंद करपा खातीर इज इज गोइंग टू फेलिसिटेट युअर एजन्सीज लॉ एनफोर्समेंट ऑथॉरिटी एजन्सीज की बाबा सेक्शन 144 लायले म्हणजे तुजो प्रॉब्लेम सुटावो जातलो टेररिस्टाक तुमी अरेस्ट करतले. दॅट शूड बी अ व्हेरी मच क्लीन मेसेज फ्रॉम CM एज अ होम मिनिस्टर. तूं जनरल लोकांक वेटीक कित्याक धरता. वॉट इज युअर इंटेलिजन्स इज डुईंग अबाउट द टेररिस्ट. वी आर ऑल सपोर्ट गव्हर्मेंट but don't stop the activity of a general public to move freely whether in the market whether for the religious activity or any such activity. So this is a very deplorable म्हणजे कितें जाला तुका खासता एक कडेन आनी तूं खरपिता दुसरे कडेन. हे सरकाराक खबर ना खंय वचपाचें कितें करपाचें हे सरकार बेफळ जाल्लेलें आसा. गोंयांत सार्वजनीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात
तशेंच वेंचणुकोय जाहीर जाल्यात. खाजगी सुवाळे आसतले हे सगळे सरकाराक खबर आसतनाय जमावबंदी कलम लावन सरकारान लोकांक त्रास करचो न्ही असो सल्लो बर्डेन दिला. झेडपीचें इलेक्शन परत लागलेलें आसा. आमकां लोकांक मिटिंगी घेवपाक जाय. आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खंय तरी आतां मिटिंगी आसतल्यो. आमकां 100 वर 200 वर 50 वर 25 वर सुद्दां आमचे लोक जमतले. आमकां जमोवपाक जाय. ही तेंची स्ट्रॅटेजी. आयज दिल्लीचो तेंच्यांनी इलेक्शनाचो रिजल्ट पळयलेलो आसा आनी 144 कलम हे आमचेर मुद्दम लायलेले आसा. म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो सरकाराचो हांव एकदम जाहीरपणे निशेध करता आनी तेंच्यांनी ताबडतोब हे सगळे बंद करपाचें. आमकां नाल्यार रस्त्याचेर देंवचें पडटलें म्हणून हांव प्रमोद सावंताक सांगता आनी भारतीय जनता पार्टीक हो इशारो दिता.